नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। आदिवासी लोकांचेर चलत आयिल्ल्या अन्याया आड तांणी जाय लढपाक शेतकी मंत्री रवी नायकान आदिवासी खेळा महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार केलें वक्तव्य। अल्पसंख्यांक लोकांक खातीर गोंय राज्य अल्पसंख्यांक वित्त आनी विकास महामंडळान रिणांची लायली येवजण चालीक। बेकायदेशीर गाडयांचेर म्हापशे पालिकेची कारवाय, रातया भितर उबारून व्हेले गाडे। मुर्डी खांडेपार वाठारांत येवपी बांदाक थळाव्या लोकांनी केला विरोध, प्रकल्प इबाडटलो सैम गांवकारांनी उक्तायले मत। कारापूर सरवणांतलो साकव पावला मोडपाक, साकव कोसळपाचो धोको जाला निर्माण, पावसाळ्या पयलीं करची दुरुस्ती, थळाव्यांची मागणी। आनी मांद्रे बाजारांतल्या भौशीक शौचालयाची जाल्या अवतिकाय, पंचायतीन केल्या आडनदर, थळाव्यांनी उक्तायल्या तिडक। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आदिवासी लोकांचेर वर्सान वर्स अन्याय जायत आयला, पूण तांणी ह्या अन्याया विरोधांत लढपाक जाय अशी उर्बेभरीत उतरां शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी काडली। 8व्या अखिल गोंय आदिवासी खेळा महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान मंत्री उलयतालो। हे वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे तशेंच अर्जुन एवॉर्डी ब्रुनो कुतिनो हाजीर आशिल्ले। आदिवासी खेळ मुखार हाडपा खातीर महत्वपूर्ण अशें कार्य करीत आसा। गोंय राज्य क्रीडा प्राधिकरण तालुको पाणवेली खेळा मैदानांचे स्पोर्ट्स फेस्टिवल 8वां ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज आणि फाल्यां अशा 2 दिसांना पुणेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तशेंच काराय निजाच्या खिलाडी वृत्तीन तातूंत वांटेकार जावपाक इच्छुक आसतले गोयचे खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि बाकी सगळे डायरेक्टर सगळे आमचे सरकारी अधिकारी हांगा हजर आशिल्ले सगळे पत्रकार आणि तशेंच तुमी माणकुली बरी हांव पळयतालो उदोळच्यान सकाळच्या मुगस तुमी वताक रावल्या आनी ताका लागून आमी चड उलोवपाक येयना, कित्याक तुमी सगळी स्पोर्ट्सांत म्हाका खात्री आसा ही संधी आमकां मेळूं नाशिल्ली आनी ही संधी आज तुमकां मेळ्ळ्या। आमच्या आज्या पणज्या मेळूं ना, आमकांय तितलें मेळूं ना, आपण जर आमी आशिल्ले हांव नॅशनल प्लेयर, पूण एक जीद हांव म्हागेल्या आशिल्ली की सामको एक हेणें डिसिप्लीन शिस्त हे भुरग्यांनी बाळगूंक जाय आनी प्रत्येकान भुरग्यांनी आपूण फुडें कशें वतले, आपले घराचे कुटुंबाचें नांव कशें करतले हें म्हत्वाचें आसा। तेन्ना सगळ्यांनी तुमी तुमचे आज्या पणज्याक आवय बापायक सगळ्यांना दोळे मुखार दवरून तुमी फुडें वचपाक जाय। ही संदी आमकां मेळूंक आयज तुमकां ही संदी आमचे मंत्र्यान ही दिल्ली आसा आनी वेगवेगळे तरेची स्पोर्ट्स घडोवन हाडटा आनी ताणें अशेंच घडोवचें, कित्याक तोय यंग आसा, ताणें स्विमींग पुलाची बी आसा थंय वचून
आतां स्विमींगाचे ताणें हें करचें हांगासर आमकां स्विमींग पुलान हें करपाचें स्पोर्ट्स हेचेर आमच्या स्विमींग पुलाची हेतू स्विमींगाचें कंपिटिशन करचें आनी स्वता तेणें पयलीं भाग घेवचो कित्याक बरो फीट आसा तुमी सगळीं फीट आसची आनी हांव तुमकां आयची आजी दिसा ह्या हांगा भाग घेतलो तुमकां बरयता आनी अशीच तुमी मातशी वता रावची पडली तुमकां शेकड्यार वर्सां पर्यंत वताकच रावल्ले आसा आतांय आमी मातशी वता रावत आनी फुडें वर्सां तुमकां दिशा दवरात की आमी फुडें कितें तरी जातली आमचे शेकडो वर्सां अन्याय जाला ह्या अन्याया विरुद्ध आमी लढटली थँक्यू धन्यवाद गोंयांतल्या अल्पसंख्यांक लोकां खातीर गोंय राज्य अल्पसंख्यांक वित्त आनी विकास महामंडळान रिणांची येवजण चालीक लायल्या ह्या पयलीं फकत 5 लाख रुपया पर्यंतूच रीण मेळटालें आतां ताची संख्या 25 लाखां मेरेन वाडयल्या शिक्षण पारंपरीक वेवसाया खातीर सामकें उणें जोर लावन रीण मेळटा आनी महामंडळान हाची प्रक्रिया सामकीच सुटसुटीत केल्या गोंयच्या अल्पसंख्याक लोकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो महामंडळाचो अध्यक्ष फ्रांसिस्को सिल्वेरान मारला आमी सबंद गोंयकारांक सांगपाक सोदतात जी आमची सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आसा मायनॉरिटी जे मायनॉरिटीचे म्हणल्यार आमकां जे कॅथलीक कम्युनिटी मुस्लीम जैन सीख बुद्धिस्ट हे मायनॉरिटीचे स्किमीचे अंडर येतात तांकां आमी गोंयकारांक अपील करतात रिक्वेस्ट करतात जे आमचे कॉर्पोरेशनाचे कितें बेनिफिट्स मेळटा तेणी ते एप्लाय करून घेवचे म्हणून 4 स्किम्स आसात फर्स्ट स्कीम टर्म लोन पयले आसले ताका 5 lakhs आसले आतां गोवोरमेंटान हे स्किमीक 20 to 30 lakhs हे स्किमीचे अंडर घेवपाक बेनिफिट्स दिवपाक आमकां दिल्ले आसा एनी बिजनेस कोणूय कसलेंय बिजनेस करतलो जाल्यार गोंयांत जे आमचे बारीक लोक आसात जावं मोठे लोक आसात कोणूय बिजनेस करपाक फुडें सरपाक जाय एनी बिजनेस टर्म लोन 20 to 30 lakhs आमच्यांनी दिवपाक जाता इंट्रेस्ट पळय आसा लेडिसांक 6% इंट्रेस्ट आसा आनी जेंट्सांक 8% आसा आनी जे विरासत आसा ताका 4% आसा जेंट्स 5 आनी लेडीज 4 विरासत स्कीम जे मडके करतात वो कार्पेंट्री वर्क करतात वो आनी कसलें कितें करतात जाल्यार ट्रेडिशनल जे तांकां आनीक आतां आमी प्रोग्राम जे अवेरनेस प्रोग्राम 57 प्लॅन केल्ले आसात ऑलरेडी 11 प्रोग्राम आमचे पंचायतीन जे आमचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स डायरेक्टर्स जावं आमचे ऑफिसर्स वचून आमचे पंचायतीन हे प्रोग्राम केल्ले आसात फाटी काणकोण म्हणजे हे तरे जायते विलेजीन हे प्रोग्राम केल्ले आसात आनी कांय व्हडले कॅम्प आमच्या विलेजीन दवरलेले आसात ऑन 14 आतां सांडे हांवें आगासाई चर्च हॉलान जे हांवें ऑलरेडी एनावन्समेंट केल्लें आसा बुधवारा म्हापशा वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर पानीपुरी शेवपुरीचे गाडे म्हापसा नगरपालिकेन काडून उडयले म्हापशा मार्केटात आनी शारांत खुबशा बेकायदो वेवसायिकांनी सुवात आडोवन वेवसाय सुरू केल्यात ह्या अतिक्रमण हटाव मोहिमे खातीर पालिकेन पालिका निरीक्षकांच्या 2 पंगडांची नेमणूक केल्या त्या पंगडात 10 कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा एकदम सांगलें तांकां आनी करनाका म्हणून आनी तेंच्यांनी परत लायले जाल्यार परत काडपाचें सो तुमी फक्त काडून व्हरतली काय ताका कितें पेनल्टी फायन्स बीन अशें आहा भरपाई फुडें फायन आसतली न्हू तांकां फायन मारता तेंचे कितें आसा पळय ते फायन मारता मॅडम त्याच प्रमाणे प्रोसिजर वयची आज त्याच प्रमाणे आज आम्ही पळयलां की म्हापसान बऱ्योचश्यो अश्यो गाडयो एबंडंट गाडयो आसा जे पडीक पडलेल्यो आसा कोणाचे बंद गाडयो आसा वो स्क्रॅपाच्यो गाडयो आसा तशाच रस्त्याक दवरलेल्यो आसा आनी ताका लागून खंय तरी जे गाडयान रस्तो आहा पळय तो कमी जाता आनी वाहनां सुरळीत चलना हाचें तुमचें मत कितें
असे खूब आसा अबंडंट आनी आमचे जे रोड आसा ते तेंच्यांनी ऑक्युपाय केल्ले आसा ते आमी ट्रॅफिक पुलिसां कडेन ट्रॅफिक केला तर तेंच्यांनी उलयतली आनी जो अबंडंट एरिया RTO आसा पळय तेंच्यांनी आनी तांकां जे नंबर नोट करून मागीर तांकां रिक्वेस्ट करतली की तुमी जे तुमचे आसा ते मूव करांक जाय म्हणून ना करूंक ना जाल्यार मागीर आमी ते कंडम करता. आनी मॅडम ती आतां आमची झोपडपट्टी पडती जाल्लेली आहा ती म्हापसा जाणांक सामकी म्हणजे हें आहा टेन्शन काय झोपडपट्टी पडती जाल्यार न्यू बस स्टँडा फाटल्यान लोकांचें कितें सजेशन आहा न्हू थंय जो ओपन जागो आहा थंय तुमी एक पे पार्किंग कितें तर करपाचें लोकांक ते वाट वचपाक बाजारांनी आहा एक्चुअली जागो तो कदंबात मग तुम्ही कितें तर करपाचें MLA कदंबाक आमी ऑलरेडी लेटर केला की फेन्सिंग करचें म्हणून तितून आमी तेंची प्रॉपर्टी आसल्या कारणान आमी ते पार्किंग करूंक शकना कितें आसा ते करतले आनी आमी आतां रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी फुडें एरिया फेन्सिंग करा मागीर कोण आनी एनक्रोचमेंट जावचें. मुर्डी खांडेपार वाठारांत येवपी बांदाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. बुधवारा थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या विशयाचेर खासा बसका आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार 200 परस चड लोक हाजीर आशिल्ले. हो प्रकल्प सैमाक इबाडटलो अशें मत ह्या वेळार गांवकारांनी व्यक्त केलां. आमचें हें सगळें अस्तित्व टिकोवपा खातीर हो जो डॅम येवपाचो आसा तेका डॅमाक आमी विरोध करचोच पडटलो. उदकाचे जे कितें आसात ते टॅक्निकली आमी विशय बसून उलोवयात आनी तेजे विशीं डिटेल्स सांगुयात. पण खंयचेय परिस्थितीन ह्या प्रोजेक्टा विरोध जावपाक जाय कारण हें आमच्या फायद्याचें ना. आतां हो विशय आमच्या गांवांत पावूना कळ्ळें न्ही. म्हाकाय थोडो वेळ मेळना तर आमचे कांय भाव म्हाका म्हणटाले की आमी हो विशय घेवपाक जाय म्हणून. हांव असो बिजी आशिल्लो पण ते आमचे गांवांतले भाव म्हाका मेळून गेले आनी तेंच्यांनी सांगलां तो हो विशय जो खांडेपार जो आसा तो आमकां बी डायरेक्ट इफेक्ट जातलो म्हणून आनी ही बंडाला माती आमी एक्सपोज करुया अशें ते म्हाका पयलीं सांगपाक आयिल्लें. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां केरीच्यान बी तुमकां जशें त्या वेळार खांडेपारच्या लोकांनी आमकां केरकारां सपोर्ट केल्लो ह्या वेळार बी तुमकां केरचे लोक सपोर्ट करपाक येतले. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी वाठादेव गांवांतल्या रस्त्या वयलो साको मोडपाक पावला. ह्या साकवाच्या धडेची मोडतोड जावन साकवा पोंदा भुयारा प्रमाण व्हडलें बीळ पडलां. पावसाळ्या पयलीं ह्या साकवाची दुरुस्ती केली ना जाल्यार साको कोसळपाचो धोको आसा तशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. हांव सद्याक कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वाठादेव ह्या गांवांत आसा. वाठादेव गांवांत वचपाक एक रस्तो आसा. ह्या रस्त्याचेर एक साकव मेळटा. हो साकव सद्या मोडपाच्या अवस्थेंत आसा. ह्या साकवाची धडा कोसळ्ळ्या तशेंच साकवा पोंदा एक भुयारा सारकें व्हडलें बीळ पडलां. पावसा पयलीं ह्या साकवाची दुरुस्ती केली ना जाल्यार हो साकव कोसळपाचो धोको आसा तशी भिरांतय थळावे लोक उक्तायतात. मांद्रे बाजारांतल्या भौशीक शौचालयाची सामकी वायट स्थिती आसा. हो शौचालय बाजारात बसपी वेवसायिका खातीर बांदिल्लो. पंचायत भौशीक शौचालयाचेर पुराय आडनदर केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. देखून शौचालय दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. आमच्या मांद्र्याच्या मार्केटा बद्दल उलयता. मांद्र्याचें मार्केट जे बांदलेलें आसा ताका लागून ते कुशीक एक वॉशरूमूय केल्लो आसा. पूण गेले वर्सभर पळयशात जाल्यार हो वॉशरूम सामको वेस्ट असो जाल्लो आसा. हे सगळें कितें आसा भितर उदकाची सोय सारकी ना. उदक आसा पूण ते येतलेले ते नळ सारके ना. ते सगळे मोडलेले बी आसात. त्याच प्रमाणे ते स्वच्छता करपाक कोण ना. कोणूच थंय दवरूंक ना काम करना. आदी पयलीं दवरताले पूण आतां मागीर कितें जालें म्हाका खबर ना. पूण ताचे उपरांत आतां थंय स्वच्छता करपाकूय कोण ना. आनी थंय जर आतां वयशात तुमी जाल्यार सगळें घाणीचें साम्राज्य पसरलेलें आसा. असो आमचो वॉशरूम जाल्लो आसा. तर पंचायतीन हाचेर मातशें लक्ष दिवचें आनी थंय कोण तरी एक माणूस दवरूंक किंवा ते दिसा दीस मातशें क्लीन करपाची तरी सोय करूंक जाय.
कित्याक ही आमी स्वच्छता म्हणटा, सगळ्याक आमी स्वच्छता करता, पूण आमचेच जर पयशे सार्वजनीक ठिकाणी हो असो एकूच वॉशरूम आसा थंयसर आमच्या हांगासर सार्वजनीक असो ह्या मार्केट यार्डाक, जाल्यार तो सुद्दां असो घाणेरडो जाल्लो आसा, थंय सामकी घाण जाल्ली आसा. थंय जर वयतलो जाल्यार वचपाक सुचना, वचनशें दिसना थंयसर, इतली घाण आसा, सगळ्याक गाणी मारता. जाल्यार स्वच्छ करतलो जाल्यार उदक आसून सुद्दां ते स्वच्छ करपाक आमकां थंय जायना, जाल्यार ताचे खातीर पंचायतीनूय मातशें एक लक्ष दवरुचें आनी थंय एक कोण तरी एक माणूस दवरपाचो की स्वच्छ करपाक, नाल्यार दिसाक एकदां तरी ते स्वच्छ करून घेवचें, दिसाक दीस तरी. इतली म्हाजी तरी मागणी आसा. अंजुना पंचायतीन अंजुना दर्यादेगेर बेकायदेशीर रितीन चलपी खाजगी शॅक्स मोडून उडयले. पंचायती कडल्यान मोडपाची नोटीस मेळिल्ल्या खाजगी शॅक संचालकांक पर्यटन संबंधित पुराय कार्यावळी आनी बेकायदेशीर पर्यटन संबंधित कार्यावळींचेर पुराय कमला घालपाक सांगले. धावत्या जीपीचेर आम्याचे झाड पडून एकलो जखमी जालो, जाल्यार ड्रायव्हरा सयत 2 जाणांक कांयच जावं ना. ही घडणूक बिरेस्तारा सकाळी 11 वरांचेर सांखळी आमोणे रस्त्यावयल्या गांवठण वाठारांत घडली. केशू पळ अशे जखमी मनशाचें नांव आसा. तो PWD खात्याचो कर्मचारी आसा. उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत व्हेला. मजगतीं उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झाड कापून रस्तो मेकळो केलो. गाडीत आवाज येतालो, आतां कसो तो कळना तुका देंवतीक आसतना. तेन्ना हांव देंवता जाल्यार म्हाजी सायडीक हांव चालू गाडी आसतना हांव घोव करून पडलो. तो गाडी स्टॉप जाली. स्टॉप जायना बरोबर ताका भायर सरोंक गावना आमकां. जशे वटेन पॅक जालें. हांव सीट वांकडें करून भायर सरो, फाटल्यान जाणा फाटले एक दार उगडटा, तिनूय फाटल्या कडल्यान भायर सर गाडी आमचं शरीरला केसू पळोवन जाल्यार तकलीफ तकलीफ पाहिजे आनी म्हाका रस्ते पोवचे म्हाजेर पूण. वाळपय जावपी सरकारी तालुका वाचनालयांत 11 आनी 12 मे दिसा हस्तशिल्पा विशीं 2 दिसांच्या कार्यशाळेंचें बिरेस्तारा उक्तावण जालें. ह्या कार्यशाळेचे मुखेल सोयरे म्हणून प्रकाश धवन हाजीर आशिल्ले. तांणी भुरग्यांक वेगवेगळ्या हस्तकले विशीं म्हायती दिवन मार्गदर्शन केलें. सुटयेच्या दिसांनी भुरग्यांच्या कला कुशळटायेक व्याप्ती दिवपा खातीर आनी सुटयेचो उपेग करपा खातीर वाचनालयान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. हे कार्यशाळेत भुरग्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. केरी दर्यावेळेर एका रशियन पर्यटकाक बुडून मरण आयलें. हो पर्यटक बिरेस्तारा परतो रशियेक वचपाचो आशिल्लो अशें शेकाच्या धनयान सांगलें. बुधवारा न्हावपाक गेल्ले कडेन तो बुडलो आसूये असो अदमास आसा. बिरेस्तारा ताची कूड दर्यावेळेर आयली. पेडणे पुलिशेन पंचनामो केलो. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाच्या CSR वरवीं कोयर उडोवपाच्या सुवातेर फायर हायड्रंट, फायर होज आनी CCTV बसयतले अशें मुरगांव पालिकेचे अध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस सांगतात. कोयर उडोवपाच्या सुवातेर MMCक फायर हायड्रंट लावपाक सांगिल्ले, पूण तांणी पाळो दिवं ना अशें उजो पालोवपी अधिकारी प्रभारी दिलीप बिचोलकर सांगतात. काल गार्बेज साठी उजो पडला. हांवें आतां पळय व्हिडिओ विजले हें चयला, क्लीप चयला, व्हिडिओ क्लीप की फायर ऑफिसर सांगता की कोणें लायलो म्हणून.
तें सांगूंक जायना कोण लायता तो उजो. म्हाका आमकां आजून कांय हें मेळूना. आमी आतां CCTV कॅमेरा ते बसोवपाक जाय. आमी बसोवपाक जाय. ऑलरेडी आमी टेंडर केलेलें आहा. एक 20 कॅमेरा येतले, CCTV कॅमेरा येतले. तशेंच आमी तेन्ना ऑफिशियल सांगता की फायर हायड्रंट घालपाचें म्हणून की आमी आतां आमी लास्ट टायम प्रपोजल धाडलो शिपेडाक अंडर CSF फंड आमकां एक 100 फायर हायड्रंट हें दिवचें होस दिवचें म्हणून आनी ते आमी लायतले. आनी हेजे फुडें आमी CCTV कॅमेरा लायतले. आनी कोण आहा तो टोटल कल्पीट आमी हें 2 म्हयनो उजो 3-4 म्हयने जाले उजो लागत आसता फायर हेका गार्बेजी. कोण लायता तें कांय कळना आमकां. पूण तेजेर आमी कारवाय करतले. आमी लास्ट टायम पासून पुलिसीक कंप्लेंट दिल्ली आमी फर्स्ट टायम जानेवारीन जेन्ना 3 म्हयने पयलीं लागलो 4-5 म्हयने पयलीं लागलो तेन्ना आमी कंप्लेंट दिल्ली पुलीस स्टेशनाचेर. तेजेर आजून कांय आमकां हें मेळना कोण कल्पीट तो कोण लायता कांय कळना म्हाका दिसना. 2013 तांकां रिकमेंडेशन केल्लें की इन्स्टॉलेशन ऑफ हायड्रन आनी होजरील लावचें म्हणून. तेज्या उपरांत आमकां कॉम्प्लायन्स बीन कांय येवना. कितले नेसेसरी आहे एक्चुअली इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सेफ प्रिकॉशन. तेंचे कितें आहा पळय तेंचो प्लान आहा पळय जो पर्यंत तेंच्यांनी इन्स्टॉलेशन एक्चुअली घालूंक जाय केन्नाय की लावूंक शकता. केन्ना फायर ब्रिगेड आमी येता वी वील कंटिन्यू आमी स्प्रे करतले. केन्ना आमकां एमर्जन्सी कॉलाक लास्ट टायम अशें एक कॉल येयल्ले गार्बेजाक उजो लागला म्हणून आनी तेन्ना सेम टायम एक घराक उजो पेटला म्हणून. सो आमकां ऑप्शन घेवचें पडटा फर्स्ट प्रायोरिटी खंय वचपाचें म्हणून. इमिजिएटली आमची घराक उजो लागला पळय थंय गाडी गेली आनी सेकंड टर्नआउट आमी अरेंज केली गार्बेज फायराक. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन की ते प्रिकॉशन तेंच्यांनी घेवचें. पणजे काकुलो मॉला कडेन वचपी रस्तो सध्या कांय जाणां खातीर पार्किंग करपाची सुवात जाल्या. ह्या रस्त्याचें काम सध्या सुरू जालां. रस्त्याचें काम सुरू आसतना लेगीत कांय लोक हांगा पार्किंग करतात म्हणून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पार्किंग करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात. जाल्यार गाडयो पार्किंग केल्ल्यान रस्त्याचें काम करपाक आडमेळी येतात अशें रस्त्याचें काम करपी कामगार सांगतात. गोंयांत बाल भवन स्थापन जाले उपरांत हजारांनी भुरगीं वेगवेगळे कार्यावळींत वांटेकार जावपाक लागलीं. बाल भवन केंद्र भुरग्यां मदीं प्रेरणा निर्माण करप येस मेळयलें. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक मंच मेळून दिवपाच्या हेतान आतां मेरेन जायत्या प्रकारची शिबिरां घडोवन हाडल्यात. बाल भवना वरवीं भुरग्यांची सर्वांगीण उदरगत जाता अशें शशिकांत पुनाजी हांणी सांगलें. ठाणे हांगा बाल भवनाच्या समर कॅम्प प्रदर्शन कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. हे शिबिराक सांस्कृतीक तशेंच माणकुल्या भुरग्यांचो नाच, हार्मोनियम वाजोवप, तबला वाजोवप अश्यो साबार कार्यावळी जाल्यो. हे वेळार भुरग्यांनी तयार केल्ल्यो हस्तकलेचें प्रदर्शन लेगीत आयोजीत केलें. हे शिबिराक भुरग्यांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. पार्वतीने हट्ट धरला आपल्याला पुत्र हवा. शंकर पार्वतीचा हट पुरवण्यासाठी कार्तिक्या साठण्यात गेला. जर आम्ही मन लावून कसली गजाल शिकत आणि ती सारखी शिकत जाल्यार ताचो आयुष्यात केन्ना ना केन्ना फायदो जाता. ती मागीर पेटी जावं, तबला जावं, हार्मोनियम, डान्स जावं, क्राफ्ट जावं, ड्रॉइंग जावं, केन्ना ना केन्ना ताचो आयुष्यात वापर जाता. आणि तोच वापर जावचो म्हणून
तुमच्या शिक्षणा बरोबर बालभवन हे काम करता. तुमची भुरगीं जेच्या वेळार स्कुलाक वता तेच्या वेळार एकाडेमीक शिकता, आमचे कडेन येता तेच्या वेळार हार्मोनियम, तबला, मागीर पेटी, हार्मोनियम, डान्स, क्राफ्ट ह्यो गजाली शिकता. हाची फाटली एकूच उद्देश की बालभवनांत तुम्ही बारीक पळयला आसतलें, तुम्ही एका कडेन आसता पेरंट्स आनी तुमची भुरगीं एका कडेन आसता, पूण दोगांय कडेन कितें आसता हातीन तें तुमकां खबर आसा, मोबायल आसता. आनी हे मोबायलाचें जें व्यसन आसा त्या मोबायला पासून भुरगीं पयस वचची. अशें जर तुमकां आसत जाल्यार सांजे वेळार तांकां घरा कडेन बसयता, बालभवनांत धाडात, जेणे करून बालभवनांत तांचो जो वेळ आसा, आयुश्यातलो थोडोसो वेळ आसा, मोबायल जायच हें लक्षात घ्या. मोबायला शिवाय, कॉम्प्युटरा शिवाय फुडलें जग न्ही हें दितात, पूण बऱ्या कामा खातीर वापरात. आनी तो बरें काम जर तुमी केलें जाल्यार तातूंतलें जी इन्फॉर्मेशन आसा तें तुमकां महत्वाचें आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येक गजाल शिकतना ती सदांच आपूण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे बारीक निरीक्षण, कॉन्सन्ट्रेशन मन लावन करतले हें थारायात. गोंयांत नवें शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो सरकारान निर्णय घेतल्या उपरांत राज्यांतल्या 12 शाळांची निवड करपाचें थारायलां. या 12 शाळांमदीं 70 म्हालांतल्या ठाणे सरकारी माध्यमीक विद्यालयाची निवड जाल्या. आदर्श शाळा ह्या संकल्पने वरवीं ही शाळा आतां काम करतली. शाळेक अत्याधुनीक सुविधा सयत सुसज्ज करतले. हातूंत फळयाच्या जाग्यार आतां डिजिटल बोर्ड अशे स्मार्ट यंत्रणेचो आस्पाव आसतलो अशी माहिती शाळेच्या वेवस्थापना कडल्यान मेळ्ळ्या. इतले मजगतीं शाळेची निवड जाल्ल्या खातीर पालकांनी शाळेच्या वेवस्थापनाक परबी भेटयल्या. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.